तुझ्या मुठीवर ससाची भीक सोडून मंदिरात तुझ्या सगळ्या बापा आमच्या जगीच्या तुवे केल्या स्वरूपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो आमचो देव जिव्यांचो मेल्ल्यांचो न्हय वय त्याच जिव्या देवाक मेळोंक म्हणून एका कुटुंबाच्या वातावरणांत आमी ह्या देवतंपलांत सांगता जमल्या त्याच जेजूक पळोवंक भेटोवंक आशेवन हांगासर आयली आसता ताका आमी निचाय की अर्घ दिवंक जाय कित्याक ताणें परत आमकां हो अवकाश दिला हो अवकाश बऱ्या रितीन उपयोगसून हाचो फायदो जोडया ताच्या उतराचेर आमी नियाळ करता आसतना तरी सबार फावटी आमी चुकोन पडटा आपटता दापटता आनी सकयले पडटा तरी तो आमकां परत जागयता परत बडयता परत आपयता त्या जेजूर शिवेत आसतना आमची सर सुखी पातकां वळखून घेवया अशें अर्था भरीत ह्या मिसाच्या बलिदाना वांटो घेवच्याक आमकांच आमी आयतींग करया. हांव पातकी आणि तुमकां भावयणो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतन तोंडान सरून वायट करून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हाका सदांच संकार म्हणये सगळ्या दूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्युदा देव आमचे काकोळट करूं आनी आमचे पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थोया. सरपदवेदार देवा, आमच्या कणवळ्या बापा, आमचे वेळी सगळी विघ्नां पयस कर. अशे आत्म्याक आनी कुडीक कसलेच अडकळ नासतना खुशाल मनान तुजी साखरी करूंक आमकां करपा दे. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. संसार असो राजा आमकां ससनाक जिविताक जिवंत करतलो. म्हाका बेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें, रायान 7 भावांक आपले आवय सांगता कैद केलें आनी समर्थ आडवरच्या ते दुकराचें मांस तांणी खावंक जाय म्हूण तांकां चापकाचे आनी जेरबानाचे मार दिवंक बलात्कार केलो. भावा मदल्या एकल्यान हेरांचे तर्फेन म्हळें, तूं आमचे कडेन विचारून आमचे कडेन कितें जाणा जावंक सोदताय? आमच्या पुर्वजांचे कायदे मोडचे प्रास आमी मरोवंक तयार आसा. आपलो प्राण सोडतना ताणें म्हळें, क्रूर मुनजाती, ह्या जिवितांतले तूं आमकां काडून उडयशी, पूण संवसाराचो राय आमकां ससनाक उठयतलो, कित्याक ताच्या कायद्यास वचत आमी मरतांव. ताचे फाटल्यान तांणी तिसऱ्याक दग दिलो. तांणी ताका जीब भायर घालूंक सांगतच ताणें ती भायर घाली आनी धैर्यान हात फुडें केले आनी ही श्रेश्ठ उतरां उलयलो. हे सर्गान हे सांदे म्हाका दिल्ले आनी ताच्या कायद्या खातीर हांव ताची पर्वा करिना. ताचे कडचे हांव ते परतून घेतलो म्हूण हांव बरवसतां. राय आनी ताचे सेवक तरणाट्याची ही उतरां आयकून अजाप जाले, कित्याक तो आपले कश्ट कांयच न्हय म्हूण लेखतालो. हो मरतस तांणी चवथ्याक दग दिलो आनी कश्टिलो. तो आपल्या मरणा लागीं पावलो तेन्ना ताणें म्हळें, देव आमकां नव्यान जिवन करतलो म्हूण ताणें आमकां दिल्ल्या बरवशान मनशांच्या हातांत पडून मरचें बरें म्हूण आमकां भोगता. पूण तुजें पुनर्जिवनपण केदींच जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाची उडकार.
सांव पावलून तेलसलोनिकागारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कुरपे वरवीं कळनातल्या बुजवान आनी उत्तम बरवसो आमकां दिल्लो देव, आमचो बाप तुमच्या काळजांक धैर्य दिवं आनी हर एक बरे करणेन आनी बऱ्या उलोवण्यान तुमकां तीर करूं. भावा भयणीनो, तुमचे मदें घडलेले परी सोम्याचे उतर वेगी वेगी विस्तारूं आनी सगळ्यान ते जैतेवंत जावं. देखून आमचे पासत मागा दसकुऱ्या आनी कोट्या मनशांतावन आमकां सुटका लाबो म्हणूनय मागा. कारण सकट मनीस सुवार्ता सतमानिनात, पूण सोमी सदांच विश्वासी. तो तुमकां बोळ दितलो आनी कोट्याच्या हातान सांपडनाशी तुमकां राखतलो. आमी तुमकां फरमायला तेच परी तुमी करतात आनी फुडेंय करतल्यात म्हूण तुमचे विशान सोम्यातय आमकां पातयेनी आसा. देवाच्या मोगा आनी क्रिस्ताचे सोसणीकये विशान तुमी शिकच्याक सोमीस तुमच्या काळजा उजवाडूं. देवाचे उतर हे देवाची मोडकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जीवन पोन ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री, कोण एकल्याचो भाव लग्न जावन भुरगे नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरलाच्या स्त्री लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय म्हणून मोइजेन आमकां कायदो बरोवन गेला न्हय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताचे बायले लागीं लग्न जालें. अशें 7 जण तिचे लागीं लग्न जालें आनी संतत नासतना मेलें. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्यांचे जीवनपण जमच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्लें. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून दिनात. देवदूता सारकी ती, कित्याक ती मरनात. ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जीवनपण आसा म्हणून मोइसेस रुजवात दिता. जळत्या बोल्या विशांत बरोवन आसले कडेन सरस्पराक अब्राहामचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणून तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्याचो न्हय. ताका सक्कडे जिवंत आसात.
देवाचे उतर है वाकडी तुका क्रिस्ता ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आयचे पयले वासाप तशेंच आतां आमी आयकले ते सुवार्ता भोव अपुरबायेन विंचून काडलेली जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार हे लितुर्जीक वर्स आखेर जावन येता आसतना आमचें जिवीत कशें आनी खंयच्या रितीन आमी सांबाळून मांडून हाडूं जाय, तशेंच मुखल्या आमच्या पैनांत आमी कशें जिवंक जाय म्हणले उतरांनी भोव अर्था बरे तरेन आमकां समजायलां. वय, देवान मनशाक सासणाच्या सुखा पासत ह्या सुखा खातीर रचलां. खंयच्या दिसा आमी ह्या संवसारांत जल्मता त्या दीस आमच्या सासणीक जिविताक बुन्याद देवान घाला. जर देवान आमकां फावो केल्ली बुदवंतकाय, जानवाय, देणी, तालंतां, सामर्थ्य आनी विविध संगतींत मनशा संबंद घट करूंक, मनशा संबंद बरो करूंक, पेल्याची सेवा करूंक, अशें केल्ल्यान देवा ते लागशिल्लो संबंद जोडूंक आमकां खंडीत सुलभ जातलें. मात्र न्ही, अशें जिल्ल्यांत सासणीक जिविताची सुरवात हांगासरच ह्या संवसारांत सुरवात जाता मनशाक कितेंच दुबाव ना. तर आमी आज कितें पळयता, कितें देखता? वय, आज जर तर एका मनशाच्या दुडवान, ग्रेसकायेन, ह्या प्रयत्नान, ह्या इन्फ्लुएन्सान, ह्या आनी कितें ताच्या निरंतरी मागण्या मुखांतर देवाक तर सांगून म्हाका आनीकय इल्लेशें चडीत दीस तूं दी, म्हाका आनीकय थोडो तेंप जिवंक जाय, म्हाका आतां मरोंक नाका, आनीकय म्हाका इल्लें काम करूंक आसा, म्हजें मिसांव आखेर जावना, अशें पूण सांगूंक इन्फ्लुएन्स करून सक्सेस यशस्वी जायत तर आज कितलो लोक त्या डिरेक्शनांत, त्या वाटेन वचोचो ना. खंडीत हें जावन आसा संवसारी चिंता पळय. कित्याक साबार जाणांक ह्या सडाव जाणांक आमकां मरोंक नाका, जिवंक जाय. जे कितें आमी ह्या संवसारी पळयता, जे कितें ह्या संवसारी देखता, बरेंच आसा, संतोशाचें, सुखाचें, आनी असलेंच जिवीत आमकां जाय म्हणून आमकां परत परत आमचें अंतस्करण, आमचें काळीज व्हरता. तरी अशें जावंक शकता गे मोगाच्या भावांनी भयणी. हें गे जिवीत अशें जाल्यार आयचे पयले वासाबो म्हाका बायच्याचें भोव आपुरबायेन आमकां विवरसिलां. कितें जालां, ती आवय आनी 7 जाण भाव बऱ्या रितीन जे कितें तांकां शिकोवन दिलां, सांगलां, ह्या रितीन जीवन आसतना तो रागान पेटता, तांकां धरता, पाटी हाडटा, आनी जे कितें करूंक नजो तें करूंक हुकूम दिता, मांस खायचें म्हूण सांगता. पूण तांणी कितें चिंतलें? सुलभान तांकां करी येता आसलें, म्हाका आनीक इल्लें जिवंक जाय, या आमकां आनीक इल्लें मुखार वचोंक जाय, बेगीच मरोंक नाका. पूण तांणी आनीच दुसऱ्यांच चिंतलें. तें चिंतप जावन आसलें देवाचो ताळो आयकोनचो, ताचें उतर आयकोवचें, तांचें सामर्थ जिखून धरचें आनी भावार्थ उकाळून दवरचो. वय, देखून ताणें कश्ट करचें पडलें, ओलवरचें पडलें,
तितलेच न्ही जे कितें शिक्षा त्या रायन तांकां दिली तांणी स्वा खुशेन घेतलें. तांकां बेजार नासलें, दूख नासलें, कळीत असलें कितले कश्टांचें जिवीत जातालें म्हणलें. तरी देवाचो ताळो आयकोन त्या शिकवणेप्रमाणे जियोंक तांणी म्हणलें आमी मरूंकय तयार आसा, पूण तुजें उतर आयकूंक न्ही. पूण आखरेच्या त्या चवथ्या भुरग्यान म्हणलें तुका हें सासणीक जिवीत फावो जावचें ना. वय मोगाच्या भावांनी भयणी, आमकां उलोवंक सुलाब, सांगूंक सुलाब, चिंतूंकय सुलाब, पूण त्या संदिग्ध परिस्थितींत तूं आनी हांव शिरकत आसतना वळा असलें एक गणित तुज्या मुखार येत आसतना तुका धैर्य आसा गे? तुका सांगूंक ती उतरां सुटतात गे? कशें त्या 7 जाणां भावांनी ह्या आवय सांगता धैर्यान ती उतरां सांगली, मुखार गेले, मरूंक आमी तयार आसा म्हणलें. आमकां सांगूं तितलें सुलाब गे? हय, आमचे अस्कत मनशां सायब तितलो सुलाभान सोडयना. पूण अशें आसता तांणी आमकां एक देख दिला. त्या काळार तांणी तशें म्हणूंक न्हू, तांकां उबें रावंक जाता. तर आमकां ल्हानपणांत क्रिस्त सामर्थ्य विशीं शिकवण दिवन, क्रिस्त सामर्थ्य विशीं समजणी दिवन, तर आमकां सुलभ जाय न्ही, सलीस जाय न्ही. पूण सत कितें मोगाच्या भावांनी भयणी, हय, हाका लागू जावन आयचे सुवार्थेंत आमकां आनी एक पंथ आव्हान मेळटा. वय सादसेव जुदेवांचो एक पंगड जावन आसलो, पूण तांचे थंय एक उणेपण आसलें. तें पुनर्जीवनपणा विशीं पात्य नासलें. येवकोड जावं, सर्ग जावं, आंज बडवे जावं, ह्या खंयच्या विशीं तांकां पात्य नासलें, बरोस नासलो आनी तें आसा म्हूण चिंत नासलें. देखून असल्या संदर्भार आयच्या दिसा आतां आमी आयकलें जेजूचेर येतात आनी सवाल करतात. पूण जेजू तांकां कितें सांगलें मोगाच्या भावांनी भयणी? वय जेजू फकत ह्या संवसार विशीं चिंतून रावना, बागार संवसार जिविता उपरांत, ह्या संवसारी पयना उपरांत आनी एक पयन आसा, आनी एक जिवीत आसा. देखून सो जेजून म्हळां हांव जावन आसा जिवनपण, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका सत म्हणटा मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरोचो ना. जो हांव आद्या 11 वळ 25 आनी 26. असल्या भरोशांत जियेतल्यांक ससनीक जिवीत फावो जाता. देवाच्या कायद्या प्रकार जियेतले, देवा खातीर मरण देखतले, क्रिस्त खातीर निंदन अपमान वळवळे भोगतले, ते जिवनपण जावन परत ससनीक जिवीत जोडतले. आनी उपरांत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तुमची दिर्वी संवसारांत पुंजय नाकात. दिर्वी पुंजया सर्गार म्हळ्यार जेजून. नाज आमची ह्या संवसाराच्या सुखाक आशे नासतना शाश्वीत ससनीक सुखाक बरो वचून जियेतल्यांक हे ससनीक जिवीत फावो जाता. वय नवें जिवीत जोडच्याक संवसारी पंथवनाचें जिवीत स्विकार करचें आज भोव गरजेचें जावन आसा. कित्याक सुलाभानी सलिसायन आमची मोत आनी एका वाटेन वचूंक साध्य जाता. तितलेंच न्ही, असल्या संवसारी वस्तू वयर एट्रॅक्ट जावन आमी थंयसरच पडोवंक आसा. आनी अशें जे कितें आमकां ल्हानपण शिकयलां ह्या विशीं आमचें मग्न नासतना, चिंता पण नासतना, वा मुखार वचत म्हणलें एक धैर्य नासतना आमी फाटी सरोंक पुरो. तर असल्या संदर्भार नवें जिवीत जडच्याक संवसारी जिवीत त्याग करचें भोव गरजेचें. हेंच केलें आमच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तें त्या आवयन आनी 7 जाणां भावांनी. वय जोब अशें म्हणटा, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सरस्परान दिलें, सरस्परान काडून व्हेलें,
सरस्पराचें नांव सदैव जावं. जोब अध्याय 1 वळ 20 आनी 21. भावार्था खातीर, पवित्र सभे खातीर, निजा देवा खातीर कितलेशा मार्तिरांनी आपले रगत वारयलां, कश्ट सोंसला, जिवाचो सॅक्रिफायस केला, सर तरांचे धगधवणी वळवळी ताणें सोंसलां, तरी निजा देवाक मात्र न्ही सांडूंक ना. तांकां कळीत आसलें तांचो ध्येय, तांचो शेवट, तांचे आपोवणे आनी तांचे मिसांव. देखून ते आखेर म्हणसर धैर्यान रावले, आखेर म्हणसर ताचें नांव वर्णूंक लागले. देखून आज ते शांत जाल्यात, भाग्यवंत जाल्यात, सर्गरासांत संतोषान आसात. मेल्ल्यांचे जिवनपण ना तर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना, आनी जर तर क्रिस्ताक जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगड करता तो संदेश व्यर्थ, तुमचो भावार्थी व्यर्थ म्हणटा सांग पावलो कोरिंथकारांक. कोरिंथकार पयलें पत्र अध्याय 15 वळ 13 आनी 14. तर म्हाका भावांनी भयणी आमकां विविध संदर्भार पवित्र पुस्तकांक परत परत दाखोवन दिता. जो कोण जेजूच्या उतराचेर, ह्या देवाच्या उतराचेर सत्मरण मुखार वेता आनी त्या प्रमाणे जियेता, तो मरत जाल्यार तो परत जिवन जातलो. देखून देवान संवसार जितलो मोग केलो, ताचे एकल्याच पुताक ह्या संवसारीत धाडलो आनी उपरांत ताकाय तीच शिक्षा फावो जाली. तोय मेलो, पूण देवाचें मिसांव दुसऱ्यान सासलें. तो मेल्यार देवान ताका पुनर्जीवन केलो. परतू पुनर्जीवन जावन ह्या संवसारी आयलो आनी तुका म्हाका प्रकाश जावन, कित्याक हांव जावन असो संवसाराचो उजवाड, तो उजवाड आज आमच्या मदगत आसा. त्याच उजवाडांत आमी जिवंक जाय अशें आमकां परत नवें जिवीत मेळच्याक. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, हेंच सासणीक जिवीत जोडच्याक आतां आमी ह्या मिसाच्या बलिदान वांटो घेता आसतना, तेंच मांस आनी रगत आमी सेवता आसतना आमकां देव मेळोवन दी, प्रकाश लाबोवन दी. तितलेंच न्ही, आमकां कश्ट आनवार येता आसतना तोचो जेजू आमचे संगी रावून आमकां वाड जावन दी. कित्याक ताणें म्हळां, हांव जावन आसा सत, जिवीत, वाट. ह्याच पैनांत मिसावांत आमचें जिवीत आमी मुंदरुया. उबी रावया आनी आमची भावार्थाची उसळणी करया. सत्मंता देवा, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या पवित्र गर्भेसमोलो ओंकार मरियतां सल्मलो पोंस पिलात आनी कसुसले ताका कुसाळ सोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सरकार सोडलो, स्वर्ग वेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तेंकांचे आनी मेल्ल्यांची मुंजवी करून येतलो. सत्मंता पवित्र कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षाणे, पुढीचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. जेसू बापाच्या सांगातपणान रावून ताका आयल्या सर आडकेळे वयर तालण्याचेर आनी सरीत कश्टांचेर तो जैतवंत जालो. आमकां आमच्या भावार्थी जिणयेंत आमच्या सर कश्टांचेर आमी जैत व्हरूंक जायसो आदार तसो जेजू क्रिस्त आमकां दिम दी म्हणून ह्या मागण्या वेळार आमी मागून घेवया. बापा, पोवे सभा सोलून व्हरच्या पापा साहेबाक, गवळी बापांक, याजकांक आनी धार्मीक भावा भयणींक तांच्या मिसावांत येवच्या विविध कश्टांचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी अधिकाराच्या दुडवाच्या आनी भ्रष्टाचाराच्या ताळण्यांक बली जायनासतना
देशाच्या उदारगते खातीर वावरूंक तांकां तुज्या कुरपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेन कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींनी तांच्या भावार्थान तीर रावून धैर्यान तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कुरपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी विविध तरांच्या कश्टांक सांपडून कंगाल जाताना तुजेर भावार दवरून तांचे जिणेंत जैत आपणावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजार जाल्लेल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या भावार्थांत दंडळ नासता देवाचेर पातयेवन आमची जिणी जियोवंक जाय अशी कृपा आमकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आता एक घडीभर आमची सर खासगी मागणी ताचे मुखार समर्पुया. सर्गींच्या बापा, सस्नीक जिवीत जोडोवंक जाय शिकवण तुवें आमकां दिलाय, तरी ह्या शिकवणेंत आमकां धैर्य आसूंक जाय, भावार्थ आसूंक जाय आनी आमच्या जिवितांत उजवाड आसूंक जाय. तर ह्या सर मागण्या संगी आमची मागणी तूं स्विकार कर, अशें आमच्या मुखल्या पयण्यांत तूं आमकां आदार जा. आनी तशेंच आमच्या जिवितांत भावार्थ आनीक घट करून तुजो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, ह्या बलिदान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा संभ्रम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावं मानून घे आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जेच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवें आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुजे सवें आमी जियेता भोंवता आनी आसा. ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बागा सस्नाच्या जिविताचीच मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सस्नाक आमकां मेळटलो तो पास्कोचो गोठ भोगूंक आमी भरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या आज्यापांचे पदवेचे दिनवाशे काळजान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर्तो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सगळे तुका जय जय. बापा, खरोच तो पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडूनचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा कर आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सावतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारलेलें तुज्या पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसमच्या बागेंदो बापा, पिटर पावलोंच्या गवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिते मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदारो मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट खातीर मेले समेस्तांक तुजे परजलयत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकारी मरे देवाचे मागीर सांगाते भाग्यवन झुजय तिचो पते भाग्यवन धर्मदान सोर कळय. तुका मानवल्या सगळ्या भक्ता बरोबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वांतराने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सर्वंतराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे तुझे राज राज आमकां येवं,
तुझी कुशी सकाळ जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकल्ल्या मुक्षिता तशी आमचे पातकां मुगोस, आनी आमकां दाळान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सोरेस परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो क्षणात रेखतलांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. राजवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या दरबता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसब्याच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सुबे आसो. माय म्हाका सगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळीच्या जेवणा आपयल्या ती सुभागे. तुझ्या भितरचे म्हाका फोना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन.
प्रार्थोया. कोणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडे रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय. आमी तुका धीन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गींचें बळ कार्य मनान केले सक्रेन आमचे भितर बालच्याक तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सरस्पर तुमचे सवे आसो. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. मागता तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस. आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.